इन्सिडन्स आज गोंयांत घडपाक लागला. गोंय जसजशें मायग्रन्सी वाडपाक लागल्या तशा पद्दतीन अशे इन्सिडन्स चड वाडूंक लागल्या. काल आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान ह्युमन ट्राफिकिंगची केस क्रॅक केली आनी पयले फावटी गोंयांतल्या एका चलयेक फॉरेनाक नोकरी दिता म्हणून तांच्यांनी धरून व्हेल्लें आनी मस्कतच्यान त्या चलयेक आमी सोडून हाडली आनी 2 जाण जे आमी दलाल म्हणपाक काय हरकत ना की जे बिझनेस हो करताले ह्युमन ट्राफिकिंगचो ताका अरेस्ट केले. हांवें सांगण्या फाटल्याचो उद्देश इतको आहा, ज्वेलरी बिझनेसांनी सेम आसात अशाच पद्दतीचे हे रॅकेट आसा जे रॅकेट थंयसरल्या कर्नाटक, तामिळनाडू वेगवेगळ्या स्टेटींतल्यान पुलिसांक घेवन येता. ह्या ज्वेलरींतल्यान हांवें गोल्ड हाडून विकलां आनी तांच्यांनी ते परत दिवचे हे सांगपी आसा. ते आमी अलर्ट आसप, लोकांनी अलर्ट आसप, सगळ्या बिझनेसमॅनांनी अलर्ट आसप हे आयज गरजेचें आसा. कारण डे बाय डे अशा पद्दतीचे बिझनेस आमचे पुलीस डिपार्टमेंट सातत्यात क्रॅक करता. खातीर आमी जर सतर्क रावले, स्थानीक स्वराज्य संस्था म्हणत, लोक म्हणत, ह्या सगळ्यांनी बऱ्या पद्दतीन जर रावले जाल्यारूच आमी अशा पद्दतीचे रॅकेट्स क्रॅक डावन करपाक शकतले. वेगवेगळी रॅकेट आसा, म्हणजे जशें आतां ते जॉब रॅकेट एक आयलां त्याच पद्दतीन हे ह्युमन ट्रॅफिकिंग रॅकेट आसा, गोल्ड रॅकेट आसा, ही वेगवेगळी रॅकेटां. बट ताच्या खातीर लोक सतर्क आसपाक जाय, लोक अवेर आसपाक जाय आनी लोकांनी अशा पद्दतीच्या कसल्याच रॅकेटांक भुलचें न्ही अशें म्हाका दिसता.